हॅलो गाईस, वेलकम टू माय चॅनल. नाका हजार रील पळताना दुसरे म्हणतात हॅलो गाईस, तुमच्या गीते नाका. मगच्या नो आईचे जवान म्हज्या हॉलाच्या दाव्या कुशीन, मासाचे जवान ಹೊಲच्या ಉರ್ಜಾ ಕುಶಿಕ ರಂದೆचे ಜವಾನ. ಮಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೊಲದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಚ ಹೊಲ विजय प्रकाश हे तर यंग गाय त्यातला म्हणजे साईडी बसून आम्ही ಒಟ್ಟು बसून काम करताना आमचे इंडियन आता डीजे जा किवी मातू दिवचे जाल्यार आमचे डीजे जा टीव्ही मात घालून द्या ना, ते हेडफोन्स घालून असतात. आम्ही सांगलं ऐका ना, हांव उठ्ठा सांगता आम्ही क्रिस्तांव, प्राऊड क्रिस्तांव. वयर आसा नळो, सकयल आसा कळो, आता जेवया पळो म्हणून. जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिरात आयला. कीबोर्ड्स, बेस, गिटार्स स्पेशली क्रिस्तांव सोडून दिसले. कॅनरा कम्युनिकेशन आयकल्यार पुटलं बरें आयकताले कॅसेटीर तेन्ना. बॉम्बे रेकॉर्ड केल्लें बरें बरें आसतालें रेकॉर्डिंग. ओके, दिसाक एकच जेवण जेवतालो दनपाराचें. संजेचे दुसरे कोण चाह काणून दिता घेवन पडयतालो ते पुरा. यान ऑर्केस्ट्रा मारता सिंग मल्पनी मरा, यान बँड पुरा सिंग मल्पचे म्हणून हे व्हडले फिल्मान सिंग करचे. हॅलो सर, नायस. आनी डीजेनी सॉफ्ट सॉंग्स केळून शिकायचे. हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकानी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. एपिसोड बॅटरी जाला मागीर नेक्स्ट रिचार्ज. आमच्या भुरग्यांक एक्सक्लुझिव्ह कोंकणी प्रोग्रामाकय आसात. व्हॉट आर अँकर्स डुईंग? नो आमचे एमसी आय त्या डोंट वॉन्ट टू गो देयर. सांग एमसी विशयन 2-4 जोक सांगता. आमचो काय सांगता 25 वर्सां पयले काजार आतांय सेम. वय मोगाच्यान तुमच्या मुखार आसा हे उजव्याक गेल्यार व्हेजिटेरियन, दाव्याक गेल्यार नॉन व्हेजिटेरियन. ॲक्सेंट जोक सांगता हे निज जाल्ला. ओके, कोंकणी सांगला बरें कन्नडाची सांगूंक आसता. मोडांक कापय गरजेन जाल्लें. एमचला मोगाच्या नो आईचे जवान म्हज्या हॉलाच्या दाव्या कुशीन, ಮಾಸಾಚೆ ಜವಾನ ಹೊಲच्या ಉರ್ಜಾ ಕುಶಿಕ ರಂದೆचे ಜವಾನ. ಮಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೊಲದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹೊಲದ ಗಂಚ ಹೊಲ. हसतात एडिटर इवर अजून बरोबर ना. जोक नाही, निज झालं ना. अनेकडे हांव गेले, अनेकडे हांव काजरा गेल्ली. एका एमसी न इतलो कन्फ्यूज जाला की एमसी लास्टाक आसा आपल्या बापाय चेड्या असो बापाय तेन तू उबे रावला देवा दिन म्हणून सांगून चेड्याच्या हे झाला. आता ओढलो मनीस तो ओढलो एमसी. ओके, एमसी सुरू करताना 25 वर्सां पयलीं आम्ही सुरतची बँड समा हॉल उडासा शंकरपुरा तू मर्याद कट्टेच शिरवाचे हॉल इस्काला. मग न्हू 1 मिनिट आम्ही माऊन हें करया. चेडो असो आब सरलो काय म्हणून हांगात तसा म्हणाला. ओ सूक जाली चेड असो आम्ही हांगात तसो साहेब जो ताका सायडी करून मागीर ताका हेटून 10 मिनटां हें जावन मागीर तो रडून सगळें कार्यांत कुसयलें ताणें. मागीर तो अपसेट जालो फुल्ल. इल्लें प्रिपेर जा न्हय. हांवें म्हाका सुमारान म्हणटा इंग्लीश कंटेंट कलेक्ट करनाय म्हणून. हांव इंग्लीश मिडियम शिकलो न्हय, इंग्लीश उलयता. सो हांव काम करचे पुरा आसचे घरेत. ओके, तांचे कडेन इंग्लीश उलयता मिटिंगां शिकला ओवर द इयर्स. पूण एमसींग करतना कॉम्पेर करतना म्हाका इंग्लीश उलोवंक येना. थोडे वर्ड्स हांव कोंकणीन कशें नॅचरली उलयता पळय, हांव कोंकणी चिंतून इंग्लिशान हांवें ट्रान्सलेट करचें अजुनी. करेक्ट. ओके, सो म्हाका इंग्लिशान कंटेंट करूंक जाय. पूण हांव थोडे पळयलो होल कॉन्फिडन्स इंग्लिशान कंटेंट करता जाता न्हय. नी कालें गोत्ता प्रॉब्लेम. तुका ते ॲक्सेंट गोत्ता, यू हॅव स्पोकन, तू फॉनेटिक्स शिकलाय. बिकॉज आमकां सिस्टर जस्मिना आल्ली, शी वॉज टॉकिंग अबाउट फॉनेटिक्स आनी तेय हांव निजावन आय लर्न हाऊ टू प्रोनाऊन्स द वर्ड्स. हर एक वर्ड्साचें प्रोनाउन्सिएशन शिकली हांव. एक एमसी क्वायट पॉप्युलर इन मँगलोर कलांगणांत आमी एका प्रोग्रामाक गेल्ल्या. ते एक इंग्लीश उलयतना आसा पळय ते टस पुस करन ताका न्हिजोवन ताणें नॅचरल ताका गोत्ता तशे वर्ड्स यूज केल्यार एब्सोल्युटली सोबीत करून तो मनीस उलयता. कोंकणींत बरें करून तो फायन करता. बट बेस्टेन तरी एक इंग्लिशाचें ॲक्सेंट एक रिगोवन एक उलोवची स्टायल. आनी हांव चिंता आमच्या लोकांक तें कळनांगी वा आमच्या लोकांक अवेरनेस नांगी कांय एमसी बूक करता आसतना कोण चिपाक मेळ्ळो म्हणून वट्रासी बूक करतात गी. आमकां कार्य जालें जेवण एक बरें आसचें. ओके, तितलेंच म्युजीक कोणी आसूं दी सायडीन वाजोन आसूं दी जालें.
ಬ್ಯಾಂಡಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗಿವ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್. ಎಮ್ ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ कोंकणी बरी प्रासागल येतात. वैरसा नोळो सकेलासा कोळो आता जेवया पोळो म्हणून करून 2 मिनटं लागले आता माझ्याकडे इंग्लिश ऑन द टॉप कळो राईट कोंकणीच वय इंग्लिश करेक्ट. कोंकणी मुवीक तरणाट्यांक म्हणजे सांगून ताज्या यंग जनरेशनाक हांवें सांगलें सुमार वर्सां पयलें 6 वर्सां जाली एक मुवी आयली नांव काडना गटाकर तुवें सांगला आनी म्हज्या फॅमिलीक हाडटा आसतना हांवें मुवी पळय म्हजी सूख हांव कोंकणीन प्रमोट करना आयली अर्ध रुटून गेली भायर जाणा अरुण आनी मुखार म्हजी भुरगीं येवची नात आनी कोंकणी म्हळ्यार ती पयल्यान ते हेट करतालीं हे मुवी पळयतात आनी येवची नात म्हणून आमी खंय अट्रॅक्ट करता आसा तर करेक्ट हळे समुदाय बंच परतान समुदाय बंच म्हणटाना आर्ट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. करेक्ट संदेशा रावून गेलें कित्या संदेश तितलो बरें हांव जोश नातलें जोश येयलं शिल्पाबाई पुरा हांगासर आयल्यांत सगळ्यांनी काडलें नांव आमी संदेशान शिकले. पळय कीर्तन वो किट्टू कजितन डायस डायस करेक्ट दे पुरा फॉर द ऑलविंड डेस्क जाल्ल्या वेळार फॉर द ऑलविंड डेस्क संदेशा एका लेवलाक हाडून एक रंगमंदिर एक अशें कला खातीर एक कॉलेज आली म्हळ्यार थंय क्रिस्तांचो समसो आलो म्हळ्यार ते रावयले म्हळ्यार कितले बेजार आमकां डॉक्टर इंजिनियर मात करूंक जाय गे आमकां आमचे टॅलंट गल्फाक युएसाक मात्र एक्सपोर्ट करूंक जाय गे आमच्या खातीर काही नाका गे. अस्तित्व इज ट्रायिंग दे आर कमिंग बॅक अस्तित्व. आय लव फादर आलिन सरोस अस्तित्व व्हेरी गुड. क्रिस्टोफर आनी झीना येवन हांगा बसल्यांत फॉर द ऑलविन सर हांगा येवन बसला सॅडली आमच्या लोकांक तो एपिसोड चड वचना पळना ताणी इल्ले ते कट्टारा बरी दिसतात म्हाका तांचे रंगमंच म्हळ्यार तितल्या ते निनासम लेवलार त्या लेवलार वचना लोक आमचो निनासम लेवलार ना न्हय. टुडे आज तूं कितले शिकले हांव कितले शिकली वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर सो आवर व्ह्यूअर्स आल्सो विल लर्न फ्रॉम देयर होपफुली होपफुली. म्हाका आनीक 10 वर्सां पर्यंत एपिसोड पळोवंक जाय तेन्ना बरें बघता. वी वेर लायक दिस करेक्ट नो म्हाका ते वाई वाजेन जाले. समुदाय पंच म्हळ्यार येयलो पुरो इव्हेंट कळ्ळें Correct. हांव अशें म्हणटात ना समुदाय पंच म्हळ्यार सगळ्यांक प्रेयर मिटिंगाक आपय आनी मिटींग जाल्ल्यान कावंक जेवण दी कसो आहा बा बरो आहा ते न्ही ओले ओले लाल आर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन कम्युनिटी. करेक्ट आर्ट आमच्या समुदाय येता न्हू आमचे कम्युनिटी लिडर्स पॉलिटिक्सान एक आमच्या तरणाट्यांक हाडूंक पळयात व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. सेकंड ब्रू सम गुड बियर्स do some good beers right लेट्स डू इट right किंगफिशर मात्र न्ही वी कॅन डू मच बेटर right इट्स अ रायट थिंग टू डू. right हांव म्हणचे अशें न्ही गे सोरो पियर सगळे म्हणटात सोरो काला इतले प्रमोट करता म्हणून आनी सोरो एक आमच्या कल्चरांत जालें बायबलान समज देवान जेजून पयले अजाप घडयले तंत दिनाका तर ते आयकून आयकून पुरो जालो. हांव म्हणचे ओके जेजून त्या दीस तितलें वायन केलं तर ती पार्टी जावन आली खाली जाल्लो मग तर म्हळ्यार ती पार्टी करतली वय मग ताका दुसरें करयता ना आज पार्टी मुगदली आज सोरो ना बार बंद जालें तुमकां ग्रेप्साची ज्यूस मात्र मेळटा ग्रेप्स आसा खंय तरांत आमी काय म्हणटा ओ उंडो दाका सो रोस म्हणना वय मग सो देर इज समथींग हाजे भशेन चड उलोवंक आनी दिसुलें. तेंच म्हणलें न्हय म्युजिकाक आज काल म्युजिशियन म्हाका अवकाश ना पयलीं आमी म्हणटाले एक कॉर्ड शिकोवंक हांव सांगलें न्हय 4 आनी 4 पळय आज एक कॉर्ड शिकून न्हय सगळे गिटार बांदयत तुजें तो ओन गिटार कर तितले ट्युटोरियल्स आसात रायट. सो अरुण बाबा मी मस्त उलयला न्हय वय गटासो गांवचो क्रिस्तांव म्हणचे मस्त म्हाका काल म्हणटात एक आमचे अस्मिताय म्हाका मागता एक कोंकणो म्हणचो म्हाका 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 गर्व आसा अहंकारी आसा म्हणयत आय प्राऊड व्हेरी प्राऊड अबाउट इट कितें म्हण आमचे सिवीक सेन्स आमची इगर्ज माता आमची ते ऑर्गनायज स्ट्रक्चर पुरा खंयी रिसंटली आमी इल्ले सोलवाल्या बंदून वाडच्यान ओके ल्हान ल्हान इन्सिडंट पळयतना क्रिस्तांवांत म्हाका दुबळी जावंक नाका दुबळी आसा न्हू कित्याक इगर्ज ग्रेस्त तर क्रिस्तांव कितें दुबळी जायचे ते शेअर अँड केअर येस इगर्ज व्हडली व्हडली बांदून तूं एक दुबळो आसा म्हळ्यार ते सामान्य दुसरी कमिटी ती तांची पळयतली आमची कम्युनिटी आमी पळया आमचे क्रिस्तांव हांव उक्तां सांगता आमी क्रिस्तांव प्राऊड क्रिस्तांव बरें जावया उरला की बरें करया सांगता हांव म्हणटा ना फस्ट आमी बरें जावया. तुका फ्लायटर काल म्हणचें फस्ट तुजें मास्क घालून काणगे मागीर तशें फस्ट आमची कम्युनिटी बरी करया मागीर उरला की बरें करया दुसऱ्याक हेट करया म्हणना. आदी म्हणटालीं आ क्रिस्तांव अनबावडती ते परत वर्ड्स यूज करचे बरी ना आसकल तशें न्ही हांव तर मेंटलिटीचें फस्ट आमी बरें जावया उरला की म्हणना. आमच्या कम्युनिटींतूच पार्ट आसा तर दुसऱ्यांक तूं काल्याक बरें करूंक येताय रायट. इगर्ज ग्रेस्त
इगर्जेंत अशी फिरगजगार दुबळी जायना फिरगज हरेकी ग्रेस्त चकडाय करेक्ट ग्रेस्त म्हणजे पैसे मात्र नाही सिरील मनीस तोले मरण कोणाक येनाजो ताजेंत एग्जांपल कोण येता भुरग्यानो बक्षी आत as a community we failed As a community, we failed, we right. failed that's what I'm trying to Correct. emphasize त्याच्या वेळेस उलोंग तसा ओले सांगता आणखी घडचे नाका खंयी इगर्ज म्हळ्यार पैसे मात्र मतलब सगळे उलोवचे म्हाका आयकता आसा हांव मात्र न्ही तशें जावचें नाका हर एका कम्युनिटीन तसून उलयतना एक घे घाल रे पैसे दिल्यार जालें तें दिल्यार हें जाता हें दिल्यार तशें जावचें नाका इगर्ज म्हळ्यार एक मनसुगायन एक कम्युनिटी बांदची जावया आमी खंयी आमचें मिशन आमी इल्लें डायवर्ट जाल्या आता तुमच्या संगीताची जर्नी रेडिओ दायजी वर्ल्डाची आणि कोडयाळा आता बिग FM आणि परत सुरू केले आरजे जाऊन काम करतले म्युझिक म्हाका ल्हानतावन म्हाका मस्त लायक ओके खोश म्हणून वतना अट्रॅक्शन आलें ल्हान आसतना गल्फातावन एका अंकलान आमच्या घरा कसो टेप रेकॉर्डर हाडिल्लो आनी 4 कॅसेट दिल्लो तातूंत बोनियम ते म्हाका इंग्लिशान आल्यार इंग्लीश पद आयकोनचे बारीक पीस आयले कितें म्हणून वतना न्ही कंतार आयकतलो कंतार फादर चार्ल्स वाजाचे ते कारकोडचे फेस्तां पप्पान कॅसेट हाडली मधुर गीता म्हणून बरी कंतारां ती करेक्ट मधुर भजना मधुर गीता एक आले मधुर भजना मागीर आयला मधुर गीता फेमस जाला आतां मिस सांगते सोम्या काकलूतकर आतां मिस ताजेंत आसते दोन्ही कॅसेट आमच्या घरा आल्यो आय रिमेंबर करेक्ट तांत मागीर काणी या अर्गा तुका कॉर्ड्स ब्रास सेक्शन ते पळय आयकतना कंतारां तोले बरें आयकूंक मेळूना ब्युटिफूल आनी रेकॉर्डिंग बरें जालें बॉम्बे केल्लें न्ही बॉम्बायंत कोणें बरो रेकॉर्ड केला पळय आदी तेदला बरें आसतलें हांव अशें म्हणना कॅनरा कम्युनिकेशनांत बरें जातलें पूण तेदला तांकां लिमिटर घालूंक वता मस्त हेडरूम चड ना आसनातले टेक्निकल वर्ड्स उलोवना कॅनरा कम्युनिकेशन आयकल्यार पुटले बरें आयकताले कॅसेटी परत तेदला पूण बॉम्बे रेकॉर्ड केल्लें बरें बरें आसतालें रेकॉर्डिंग ओके तातूंत फादर चार्ल्स वाजन जावन दी हेनरी डिसोजा जावन दी लॉरेंस आनी पुरा बॉम्बे रेकॉर्ड केले तांचे कॅसेट आयकत बरें आयकत करेक्ट सो इवन विल्फी आबाचे थोडे बॉम्बे रेकॉर्ड केले कोळी दुसरी कोण ना बॉम्बे केंग रेकॉर्ड केले बरी हय तशें सो टॅक्नॉलॉजी हांगा नातलें आतां हांगात कितलो स्टुडियो तुमी स्वता हांगा फाटल्यान स्टुडियो म्हाका हातूंत पुरा ऑडियो विडियोन पुरा म्हाका मस्त इंट्रस्ट जालें ताका शिकोवची तेदला पुरा यूट्यूब पुरा नातलें खंयी अशें ओडणे आले ना ह्या हाका येवन पावलो संगीताक येवन पावलो म्युजिशियन जावन आलो हांव बेज गिटार खेळून पदां गायतालो फस्ट ग्रूप नौशाद ओट म्हणून नांव आलो ताजी मस्त बँड आली रायट नौशाद ओट तांचे एक बँड आले यंग वन्स म्हणून ताका सिंग करतालो आनी एक्स्ट्रा बँड जातना मागीर मागीर 2 वर्सांनी एक्सपिरियन्स जाले की दिसाक 3 फंक्शनां 2 पारांत बायकार बसचे बेंदोरांत इंग्लीश ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾರ ಬೇಗ ಬಾ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೌಶಾದ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಯಾಚ You're mine and we belong together टायगर सिंगरचे जाल्ले फर्स्ट ऑफ ऑल जाल्ले ते परत फुटली कडेन बायकर अनेक लापून येतलो वालिंचेन तसून ते सन You're mine तेंचे सिंगरचे मागीर बीजे वाला घेवचे सदन परत 3 फंक्शनां तशी संगीत त्या जिनेर पैसे खर्चार गेलो तेतल्यान म्हाका रेकॉर्डिंगांत इंट्रस्टिंग आयला तेतला म्हाका अंगत कार्मेल आतां उडा सेलो हांगाच्या पदरपांनी म्हाका एका रेकॉर्डिंगाक कॅलिकटाक आपूण व्हरून गेले थंय रेकॉर्डिंग जातालें हांगा स्टुडियोन जातलें हांगाच्या पदरपांनी तांतूं खंतारी गायला हांवें मस्त तितले बरें ओके सो तेदला म्हाका रेकॉर्डिंग पुरा शिकोवंक म्हणलें ओशीं करियत म्हणून तशें म्हणटाना हांगा एका कडेन कॅड मिडिया म्हणून एक ओपन जालें कॅड मिडिया हय तांचे कडेन पुरा आयवनगी कोण एकलो कड्याळ एकलो आलो व्हिडिओ एडिटर ऑडियो रेकॉर्ड करता ताणें पुरा बसून करचें पळयतना हांवें शिकायचें म्हणून बघलें 2004 हांवें चेन्नय वचून ऑडियो इंजिनियरींग केलें सो आय वॉज अ फॉर्मल सावंड इंजिनियर ट्रेन्ड सावंड इंजिनियर जालो थंय हांव लता मंगेशकरच्या स्टुडियो वचून मुंबयंत 6 म्हयने काम केलें अकॅडमिकांची लायक इफ एट ऑल यू कॅन रिवील खंयचे इन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलियाचे ते चेन्नय आयले तेला SCAE म्हणून स्कूल ऑफ ऑडियो इंजिनियरिंग पॉप्युलर इन्स्टिट्यूशन मस्त पयशे आले तेदल्यांत 2 लाख की 3 लाख दिले हांगा ऑडियो खेदाळाय मिक्स करतना आमच्या बँडांत आसतना म्हाका समाधान ಅಂತ नातलें सगळे म्हणटाले ಅದು ಇಷ್ಟು ಓಮ್ಸು ಇಷ್ಟು ಟ್ವಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಕರೋಂಗ್ ಗೊತ್ತನ ಆಪರೇಟರ್ सावंड इंजिनियर न्ही इज अ ऑपरेटर रायट सावंड ऑपरेटर म्हाका सावंड इंजिनियर जावंक जाय जाल्यार आय वॉन्टेड हांव केदाळाय खंयच्या विशयांत जाल्यार आय वॉन्ट टू नो द फंडमेंटल्स वेन युअर फंडमेंटल्स आर रायट यू कॅन डू एनीथींग एवरीथींग करेक्ट करीत सो त्या देखून हांव त्या शिकच्या खातीर अशें चिंतून आलो एक दीस तेन्ना इंटरनेट आयिल्लें मात्र yahoo.com आसतालें तांतूं खंय कालिंग सर्च करतना सावंड इंजिनियरींग करीत म्हणून आलें सांगलें घरा वचून इतलें 3 लाख परत दिवंक जायना रे तितल्यान काले म्हणे तुजें तूं कर म्हणून आतां काल करचें
एक कोर्स करून 2002 ಅಂತ म्हाका मंडे किड गेल्ली 2004 ಅಂತ कोणाच्या हात पेजर एका 15 हेल्प केला म्हाका म्हजो कजीन 15 हेल्प केला ताणें परत 10,000 कजिनान एक 30,000 तशें क्राउड फंडिंग हां क्राउड फंडिंग करेक्ट क्राउड फंडिंग करून म्हणजे बाईक आले ते एक 15,000 बाईक विकून म्हणजे गिटार विकून एक 60,000 फस्ट दिवंक आले ते दिवन गेलो तशें चेन्नई वचून ते आयिल्ले कश्ट आनीक दिसवले ताजे एक व्हडल्या एपिसोडा कश्ट म्हळ्यार कश्ट आनी शिकायचे म्हणजे हट आले हट आले करेक्ट मस्त हट आले शिकलो दिसाक एकच जेवण जेवतालो दनपाराचें संजेचे दुसरे कोण च्या काणून दिता घेवन पडयतालो ते परा इल्ले कश्ट चड उलयचे तेतले इल्ले बरे सॉफ्ट स्टोरीज आर सोल्ड फास्ट येस येस ॲक्च्युली कश्ट आयला मस्त कश्ट आयला एकलो सायडीक एकलो आपतेक एक बिर्याणी 10 रुपयान दितालो मागीर कडले मेल्ल्या कावळ्याचे ताजे म्हणून सुमार पूण बिर्याणी खावंक बुकेक बिर्याणी एक मेळटाली ते परा पॉट खावन भरले ओके जाल्लें तो म्हाका बरें जालें म्हळ्यार ते एक 1.5 वर्स कश्ट काडला 18 मंथ्स नेक्स्ट म्हजे कश्ट काडचे म्हजे प्रोजेक्ट पुरा खुशी जावन तेंच्यांनी म्हाका लता मंगेशकरच्या स्टुडियोक अप्रेंटिसशिपाक धाडलें तेय वचून तें पळयतना कळ्ळें म्हाका इंडस्ट्री कशें म्हणून उदित नारायण सोनू निगम शंकर ईशान लॉय ते पुरा रेकॉर्ड करून घेताले ते स्टुडियोक लता मंगेशकर कडेन पेज 3 हांव सावंड इंजिनियर म्हजे क्रेडिट्स याद असिस्टंट सावंड इंजिनियर रेकॉर्डिंग अरुण कुमार म्हणून आसा ताणें कुमार म्हणून दिलें डी एलमेडा घालून कित्याक म्हणून गोतना सो पेज 3 तेतलो पेज 3 फस्ट मुवी म्हाका एज अ सावंड इंजिनियर जावन आनी मस्त सिरियल्स आमी करतालो हायेस्ट सिरियल्सांक पुरा रेकॉर्ड केला उदित नारायण सांगीत बोला वो आतां प्रकाश म्हणून एकलो सिंगर आहा तेतला तरणाटो मात्र विजय प्रकाश हे तर यंग गाय आणि सिंग नंबर 1 वय त्यातला म्हणजे सायडीक बसून आमी ಒಟ್ಟು बसून काम करताला के ಒಟ್ಟು संजय रतन थंय बसतालो बसून ताजे पुरो जाताना संजय घेवन लेट्स हॅव सम वायन म्हणून तो वायन पियेतालो तो दुसरं बियर घेर तण वॉर्म वायन पियेतालो ताजे ಒಟ್ಟು बसून एक दीस डिनर केला बरून बसून त्यातला कॅमेरा घेवन नोकिया फोन आले तांतूक घाले रेकॉर्ड करचें आतांचे वरी आल्यार मिटा घालना हॅलो उदित म्हणून करता वाव मी पुरो आर्टिस्ट मेळटाना कितले हंबल म्हणून कळ्ळें म्हाका मस्त हंबल म्हणच्यान ते स्पेशली शंकर ईशान लॉय के मस्त डावन टू अर्थ ओके I love this song. व्हेरी लविंग पीपल हांव चिंतलो हांगाचे थोडे सिंगर पुरो हांव म्युजीक आसतना पळयल्लें यान ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಿ ಮರ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ म्हणून ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಮರ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಮರ ತಂಚೆ ಹಂಗಾರ ಕಣೆ ಬಂತಲೆ येदे व्हडले फिल्मान सिंग करचे हॅलो सर नायस थोडे इल्ले कुतंत्र वय वय पूण मस्त हंबल तांचेत लागयताले आनी टायम म्हळ्यार टायम स्पेशली शॉन आनी ताजे भयण साधना सरगम 9:30 म्हळ्यार वय 9:25 स्टुडियोक येताले 10 वरां भितर 10 टेक दिवन येताले तूं खंयचे जाल्यार सिलेक्ट कर आनी सिंगींग एक आउट टू ट्यून ना कांय ना क्लासिकली ट्रेन्ड प्रोफेशनल अमेझींग आनी बॅकिंग वोकल्स पुरा करून घेताली ती कितले प्रोफेशनल बॉम्बेचे पुरा क्रिस्तांव बॅकिंग वोकल्स म्युजीक करचे हांव सांगलें पळय इंडस्ट्रींत नांव मात्र व्हडले ते शंकर ईशान लॉय आसतात विशांत दादलानी आसतात काम करचे पुरा क्रिस्तांवचे हायेस्ट तबला मात्र खेळचे मात्र नॉर्थचे यूपीचे ते पान खावन तबला खेळटाले आनी ढोलक खेळटाले या ड्रम्स कीबोर्ड्स बेस गिटार्स स्पेशली क्रिस्तांव सोडून दुसरे नातले You know the industry inside out. Huge. So महिने. Then why did you come out of that? सकाळी 8 वरांक गेल्यार सकाळी 4 वर 8 वरांक सकाळी स्टुडियो पाविजेत प्रिपेअर करून 9 वरांक स्टुडियो येवंक सुरू जाताले ट्रॅफिक जावचे पयलीं येवन स्टुडियो येवंक पावताले राती 4 वरांसर काम आसतालें परत 8 वरांक 20 घंटे काम तरणाटो आल्यान केलें सो महिने कितले करता मागीर राव जालें सोडलें मागीर म्हाका दुबय येवंचे ऑफर मेळ्ळें आमचे इंडियात आतां डीजे जाता सो वॉट इज तांकां एक किवी मात दिवचे जाल्यार आमचे डीजेजांक टीव्हीक मात घालूंक जायना ते हेडफोन्स घालना आसतात आमी सांगलें आयकनात एक बँड करयात आनी एक डीजे दवरयात बँडा गाड्यात ते सकडी खेळूंक सांगिनाकात आजकाल ट्रेंड चेंज जाला एक बरें बँड हाडल्यार ताजे कडेन माय म्हणटा तूं सेकंडाची सुणू म्हणून सांग म्हणून जाल्यार जायना डीजे आसा डीजे कडेन खेळयात डान्स करूंक लास्ट बायलाक एक डीजेक दवरयात नॉयज करूंक सॉफ्ट सॉंग सिंग करूंक एकॉस्टीक एक गिटारिस्ट एक सिंगर आनी एक कीबोर्ड एक ल्हान रिदमाक 4 जाणां थोले म्युजीक करयात बँडांनी पेपरा करचें डीजेनी पेपरा गेल्यार कार्य पाडत जाता ओके आनी डीजेनी सॉफ्ट सॉंग्स खेळूंक शिकायचे मस्त सॉफ्ट पदार्थ आनी वॉल्यूम इल्लो उणेंत दवरचें पूण तें बरें चेंज करूंक आमचे कडेन जायना तें अप्रूप काजार जाल्यार आमच्या गांवांत सिजनांत सकाळीं रोस सांजेर मागीर परतापण केल्यार
मागीर आतां संगीत म्हणून कालिंगे आयला, कॉकटेल पार्टीज म्हणून आयला. तूं ॲप आसा ओके डेसिबल्स म्हणून एक ॲप आसा, तुजे लावडनेस तुका हें करता वॉचांची दाखयता. तूं हांव हर एक फंक्शनाक गेला, हर एक कोंकणी फंक्शनाक म्हज्या वॉच वजन आसता नॉयस इज टू लावड, इल्लें पयस वयस इल्लें उणें कर, तें चिंता कालिंग हांव आयकोन आसा म्हणून खाण पुडचे वरी आनी ताच्या मुखार भुरग्यांक रावयता आमी. एक्झॅक्टली. आजकाल इल्ले बरे स्पिकर्स आयल्यात, सावंड थ्रोईंग म्हणटात, थ्रो करचे ओके. पयलींचे इरिटेशन थ्रो न्ही, कशें म्हळ्यार हांगा रावल्यार सेम वॉल्यूम, त्या कोणचे रावल्यार तोले स्पिकर, जे वेलेचे प्रोफेशनल मस्त स्पिकर्स आयल्यात. पूण बेट्टे स्पिकर थोडे आणखी आसात. इफ यू डोंट नो हाव टू कंट्रोल सावंड इंजिनियरींग म्हळ्यार इज नॉट नॉयस इंजिनियरींग. सावंड तुका सावंड लावड आयकल्यार उलोवचे बरें. हांव न्ही आमचे उलोवचे DBs 85 dB SPL म्हणटात, सावंड प्रेशर लेवल SPL ओके. आतां हांव न्ही तुवें कितें उलोवना पळय 80 78 टू 80 to 85 इतलें उलयतना बॅकग्रावंडार म्युजीक कितल्यार घालचें म्हळ्यार ताजें किल्लें उणें तें धरचें तुवें. करेक्ट. जालें न्ही, तुका मेळ्ळें न्ही मिटर कितलें म्हणून. रायट. हाजे 90 दवरयत, 90 dB SPL सावंड प्रेशर लेवल तितल्यार दवरल्यार तुवें उलोवचेंय बरें आयकता, आमी सांगचेंय बरें आयकता ओके. तूं आमचें कितलें आसता ते 120 dB SPL वीच इज व्हेरी व्हेरी लावड. कानाक बरें न्ही तें. 100च्या वयर वचूंकूच नजो, 90च्या भितर दवरयात, सॉफ्ट दवरयात. डान्स करतना मागीर ते म्हणना ते कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. ते म्हणना ते मागीर काले गो थोडे पुटी मागीर घाल्या उपरांत इवन जनरेटर असल्यार मागीर ताच्या सावंडाक थोडे पुटी डान्स करचे असतात. रेडिओची जर्नी ॲज अ रेडिओ जॉकी. रेडिओ बाय कशें म्हळ्यार अंतू आसतना हांव गल्फाक गेलो म्हणून पळय, गल्फाक काम सोदून आहलो डेस्परेटली, स्टुडिओ कमी म्हणटा ते स्टुडिओ पुरा बारी उणें. हांव मुंबयत तशें जालें, स्टुडिओ दॅट्स द प्लेस. ओके. कितले खंयच्या वर्सा दुबय पावल्यात? 2004 2 एपिसोड 2004 to 2006 थंयसर रावलो, मागीर 2010 उपरांत सेकंड एपिसोड. एनिवे 2004 सावंड इंजिनियरींग एपिसोड म्हज्या कजनान एकल्यान आपूण आयल्लें म्हाका आभारी. ताचें हांव मस्त आभारी हांव सिल्विया म्हणून ताणें आपूण व्हरून गेल्लें. थंय वचून हांव पावलो. थंय पळयतना काम मेळना. इंडस्ट्री थंय मिडिया सिटी म्हणून आसा. आतांचे बरें इंटरनेट पुराना आसलें. करेक्ट. CV धाडचे हांव प्रिंट करून इतलें बॅगान घाललें सगळी खंय पुरा मिडिया कंपनी तांच्या वचून रिसेप्शनाक दिवचे 2 महिने 3 महिने गेल्यार काम मेळना. अप्लाय नो रिप्लाय. अप्लाय नो रिप्लाय. फुल सप्लाय मात्र म्हणजे CVचे. सप्लाय मात्र. सप्लाय इज रायट. करेक्ट. सो चलवलो मस्त दगदण्यान पडलो. त्या वेळार इल्ले गांवचे तरणाटे म्हणले म्हाका आई सेवा मा बरी. तांचे वटेन कीड परतान सुरू जाली कालवणी करया म्हणून. तशें म्हणटाना एकल्याची वळख जाली. ते रेडिओचे ॲड करताले आमी. हमिंग बर्ड म्हणून एक स्टुडियोंत काम मेळ्ळो. त्याच वेळार कोंकणी युवा म्हणून एक सुरू केला आमी. कोंकणी युवा वी आय एम द फाउंडिंग मेंबर. मी आनी 4 जाणां आमी ब्लेझस म्हणचो मेन, ब्लेझस डिसोजा म्हणचो तो मेन, कुलशेकरचो हांगासर सारको. ताणें तेतलो युवा म्हणून एक मुवी आयिल्ली मणिरत्नाची, त्या इन्स्पिरेशनार कोंकण युवा म्हणून केलें. सो कोंकणीच्याक मात्र न्ही, गोंयची मुंबयची सगळें आसतली, पूण आतां कोंकणीचें मात जावन गेलें. दॅट्स फायन. एक वर्स मात्र प्रेसिडेंट रावंक, नेक्स्ट ट्रान्सिशन जावन नेक्स्ट लेवलाक वची. त्या देखून ते उरला. आदल्या मातर येनात. आमी आल्या तर कोंकणी पाठ करून घालता आमी. कळ्ळें मग तेंची मेंटॅलिटी आसती. सो न्यू आयिल्ल्यान वेसणान ते बरें उरला. येस व्हडचे उदका बरी जायचे, तळ्याचे उदक जायना. तेतला मात्र कश्ट जावचे. तशें जालें. आमी तळ्याचे उदक जावना, व्हडचें उदक जालां. कोंकणी व्हडचें उदक. आजकाल खेळ मेळ्ळे, BBN पुरा येवन बरे इनोवेटीव आयडिया काले म्हळ्यार आमचे कोंकण तरणाटे एक जोक सांगता. हे सांगिजेत म्हाका. गांवांत सुकडी वागा बरी असतात. या कोण गट्टा रे यान मल्ला म्हणून. तशें एक दीस दुबय एक सर्कस आयलें काय. हे आदी सांगले गोता तुका जोक. आदी हे पर मिकमॅक्स ताणी पर सांगचे जोक. गांवांत दुबयांत गांवांत एक दुबय सर्कस आयलें काय. थंय मांकोड आलो खंय, वाघ आलो खंय, अनेक आलो खंय. सो वाघाक सद्दां सणे घालताले खंय, वाघाक सणे घालताले खंय. वाघ खावना खंय. 1 दीस 2 दीस खावना खंय, 3 दीस खावना खंय. राग आयलो खंय. वाघान यान पिली ಎಂಕದಾನ ಕಡ್ಲೆ ಪಾಡೋರನು ಈ ಪಿಲಿ ಊರುಡಾದು ಇಡೆ ದುಬೈ ಬತ್ತಿನಿ ಮಂಗನ ವೀಜಾಡು ಕಡ್ಲೆನೆ ತಿನ್ನು म्हणून काढल्याने तिनं. तशें करेक्ट. दुबय कितलो वाघ जाला रे. खंयच्या विजार आयले त्या कोडयाळांत वाघ दुबईत माकोडूत खंयच्या विजार आयले. तशें हांव त्या विजीट विजार माकडा वरी गोवन आलो. सो त्या देखून युथाक आयिल्ल्यांक सांगूंक जाय जाल्यार तूं गांवांत वाघ जावंक पुरो तुका हांगा येवन कशें ट्रेन जायचें, कशें लिडरशीप स्कील जाय जाल्यार कोंकणी येवा म्हणचे जाल्यार आमी हाडलें. तेंय म्युजिकान म्हाका आसलें. तेंचे थीम पुरा तेंय पुरा आदी पुरा कशें आसलें स्लायड पुरा घालून कार्य
मोगाच्या न्हू आज आमी आयला आयचे कार्य देवाच्या नांवान करता आमी कोंकणी तशें सुरू करना आमी स्टार्ट केला थडा कोंकण युवा सांगाता मेळुया म्हणून म्युझिक घालन स्लाईड घालून पुरो घालता हे तरणाटे अशें प्रकारे दी कार्य चला आपण नवे सांग हिगू उंटे म्हणून तशें जालें आतां सोडल्यार आतां आमी तेंत करता पूण आतांचे दुसरें करतात दुसऱ्या करतात तशें नवे सांग वाडूंक तें कारण जालें तें एक स्टेज जालें सो तेय रेडिओर हांव रेडिओ ऍड करचें शिकलो तरणाट्यांक मेळ्ळो नव म्हणलें हांव 2006 पाटी आयलो म्हज्या बैला खातीर तेतला म्हजे गर्लफ्रेंड लाँग डिस्टन्स रिलेशनशीप सुरू जालें ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ ಬರಡು ಬಂಡದ್ದು ಬತ್ತೆಯಾನು ಪಿರಾ आयलो ताजे तो बँगलोर ते काम करताले ताजे जावन मस्त इम्प्रूव जालो हांव MCP आलो गोतान MC मेल शॉपनीक पीक व्हडलो बीप करयात व्हडलो गांडू आलो ताणें म्हाका वाट्या काडले ताजे वाटो ते लाँग डिस्टन्स ब्रेकअप जालें तेदला म्हाका इल्ले काळजा केले जडाय बगली You want to say something to her? प्रिया आय लव यू नो She knows it. Okay. ताजे विशयान मस्त सांगता ताणें म्हाका निज वाटे काडले त्या वेळार दुखाची पदां आयकतना तेदला इल्ले काळजाक लासूंक सुरू जालें मेल्या उपरांत घरा येतना दूख जाता म्हणटात पळय ताका कालिंगे म्हणटात विपर्यासा कालिंगे म्हणटात अनेक वर्ड आसा तो ना विपर्यास नाही विपर्यास न्ही राव स्मशान मौनागी न्ही न्ही अनेक कालिंगा एनिवे आतां कोडस येतात तशें तेदला लव सॉंग्स पुरा म्हाका पोपताली अशें बेस्ट सॉंग ल्हानपण आयकतालो ताजी मिनींग गुंतनातले त्या दीस म्हाका ताजे मिनींग खंयच्या यू लेफ्ट मी जस्ट व्हेन आय नीडेड द मोस्ट म्हणून तेदो मिस म्हाका गुंतूच नातले ताजे हो यू लेफ्ट मी जस्ट व्हेन आय नीडेड द मोस्ट आनी स्कॉर्पियोचे स्टील लविंग यू स्टील लविंग यू ते पुरा ताजे वर्ड्स पुरा मागीर कोंकणीची थोडी पदां हो आणि हिंदीचे आता उल्लाखानाचे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार ने फुल तेंत जावन गेलो ते इल्ले कोडूसान म्हाका बरें बगले ते विल फिचिंग म्हाका तुजो उगडा विल फिची बरी पदां आयकल्यांत ओटर हेडफोन्स म्हज्या कानारच आसताले ओके म्हजेच संवसार विरा वेदन पर इल्ले तेम जालो ताणें म्हाका मीठ घालना म्हणून कळलें मागीर हांवें ताका सोडलें मागीर एक दीस गोंयांत गेल्ले आमी ताजे सांगता तेंचे फॅमिली वट्टू वचूंक आलें सान फ्रांसीस अजापाचे हांव गोव्याक गेलें बॉम जिजस चर्चाक थंय येतना दोगांय वट्टू मागून आसा काल जालें म्हणून वतून आंगार शेळो उदक वतले बरी त्या कुडीच्या मुखार थंय चेंजीस दोगांय रोडून आसा आमी एकामेकाक तें ताज्यातला भायर येतना वी आर फायन अगेन बॅक टू कांय उलोवंक ना ब्रेकअप जालें आमी वी आर टुगेदर समज जालें लेस राजी गिजी कांय ना देव म्हणटात पळय त्या ज्या मागीर म्हाका ते एका त्या हाजे वयर एक इतलो मोग आनी दोरनाळ्ळी सांगता वे बीग टायम व्हडले आमकां दोगांय मस्त अजाप घडल्यान ती एक बॉम जेजू आनी दोरनाळ्ळी हे दोन आमचे पॉप्युलर थंय गेल्या उपरांत इतली अजापा घडल्यान हांव आनी म्हजो देव मोदेव कोणी ना तितलेंच हांव आनी म्हजो देव फादर आलिंसराच्या कंतारा गता जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला फादर त्या नाटक बरोबर पळय ताणें बरयल्लें एरिक वजरान म्युजीक दिल्लें आयकून हें कंतार हांव आनी म्हजो देव म्हणून आल्बम आयक One second, we have the guitar. Can we have 4 lines? उडास ना ट्राय करया ट्राय करूया. Yes. उडास ना ट्यून ना ओके जायत्या वर्सांनी कॉर्ड ना चेंज करा सेट करा नो प्रॉब्लेम. जायत्या वर्सांनी परत कड्या कॉर्ड्स पडले जायत्या वर्सांनी वय ओके आता कॉर्ड करेक्ट आले बाबू सामा कळटात ना उडास ना म्हाका ओके हांव ऑडियो इंजिनियर म्युझिशियन न्ही म्युझिशियन ओके जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला आज तुका आपूण व्हरोन हांगा पावला लिरिक्स बरे बरे अशें 7-8 हें आसचें म्युजीक आयकोन हें कंतारा आयकॉन हांवें तो म्हणटा आसा म्हज्या आनी देवा मध्ये तुम्ही कोण तिसरो मनीस ना पाद्रापण हें बरयल्लें कंतार
ಫದಾಲ್ ವಿನ್ಸರಾವಚೆ ಊರ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ ಗೊತ್ತಾದ ಸೊ ಎರಿಕ ಜರನ ಬಾಬು ನನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನ ಭಾರಿ ಬರಿ ಕಂತರ ಆತಂತು ಓಕೆ आईला हांव तुझे समकार आईला मागों एक उपकार आईला मागों के उपकार आईला मागों के उपकार ताळो येना सावळी तुझी नुजेर उरो अबा अय्यो स्केल एनीवे अमेजिंग सॉन्ग सो मजो इतला येता गिटार गाणला अनेक पदी म्हणजे अवे अर्गा तुका समिया अर्गा कोण गता फादर चार्ल्स फाज एसपीडी तो बिग इन्स्पिरेशन मजो अर्गा तुका गनिया अर्गा तुका तेंपदो कादर जाल्ल्यानंत स्टेजीर इगरीच्या आल्तारेर वचून अर्गा गीत हांवें गायल्लें ते कॉन्सेप्ट तेदलांत म्हणलें म्हज्या बायलेक बारीक खुशी जाल्ली ताजी मस्त कांतरात आनी कितें म्युजिका विशयांत काजराचे विशयान काल सांगून आल्या दुबयच्यान पाटी आयल्यात बायले कडेन मागीर एम्प्रो जाले समाज जाले बॉम्ब जीजस जाले डोर्ना हाडली जाले देन मागीर कादर तांचें पडलें कुटुंबांची तांचें मन कशें कर घालायचे म्युजिशियनाक कादर कोणी करून दिनात सो म्युजीक आतां हांव सावंड इंजिनियर जाल्लो इल्ले म्हजी आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक सुरू जाल्ली तशें चेडवान म्हाका पयल्यांत म्हणलें तूं खंयचेंय काम कर म्युजीक येतास हांव तुजें काम पळोवन कादर जायना तूं म्हाका मोग आसा म्हणून मस्त ल्हान प्रायर ताणें सांगलें आतां चेडवा सांगिना ताणें सांगलें प्रिया ताकाच म्हणलें प्रिया यू आर द बेस्ट येस ताचे उपरांत जर्नी कादर जाल्ल्यानंत तेंत पळयना मंगळज्योती तान बरें शिकाप मेळिल्लें आमकां ते वॅल्यूज पुरा मस्त आमी फाळो केल्ले सो म्हजे सांगत आयकलो चेडो आयिल्लो विवेक असो भाव विवेक सिक्वेरा विजेश तो आनी सांगत आमी ओट्टूक आयिल्ले ताणी सांगिल्लें पदरापणी हांगा कॉन्ट्रसेप्टिव्स नॅचरली कशें यूज करचें म्हणून नॉलेज पळय फॅमिली प्लॅनिंग कशें करचें म्हणून कॉन्डम्सांनी यूज करनाचो ते प्रमाणे म्हणून सांगलें ओके ताणें ते यूज केलें पदरापण सांगलें बरीत आनी 3 म्हयन्यान काल आल्रे पदरापण सांगलें आयकना रे ते उलटा जालें म्हाका भुरगें जावना सगळीं तूं आंगडीन काले म्हणटा तेंती यूज कर हांव ते बरोबर पाळूंक वचचें नाका आमकां इल्लें कॅल्क्युलेशन उलटा जालें म्हणलो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आतां चित्त म्हणलें ते बरोबर ते जोक्स पुरो जावन येता मागीर आमी चिंता आमकां आनी भुरगीं नाका म्हणून आमी चिंतला हांव आनी प्रिया संतोषन दुबय वस्ती करना जाल्यार ताच्या पयलीं हांव हांगा रेडिओ मिर्चींत काम केलें 1 वर्स दुबयाच्या पयलें मागीर बिग एफ एम म्हणून मँगलोर सुरू जाता म्हणून 92.7 बिग एफएम ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸಿ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಹೌದು ना वॉयस मेन दुसरा हांगाचे फर्स्ट इंजिनियर जावन हांव आयलो इन्स्टॉलेशन करूंक 2007 नोव्हेंबर 26 तारीख ओपन जालें नोव्हेंबर 9th म्युजीक डे ना वर्ल्ड म्युजीक डे जून 21 तेतल्या कालिंग एक जाताना जाल्लें तें सो हांव तेदला 2009 जानेवारीन हायर केला हांगा येवन रावलो स्टेशन जालो गांवांत म्हणटाना हांव खुशी जाली देवदास कापी कार्डाचे शो करतालो गडबड विथ कापी कार्ड आय वॉज द प्रोड्युसर फॉर दॅट प्रँक कॉल्स पुरो करताले ते पुरो जालें तांतू जालें काजार जाल्ल्यानंतर 1 वर्सान परत हांवें दुबयच्यान ऑफर आयल्या वॉल्टर नंदेडके ताणें म्हाका हेल्प केलें अरुण तूं रेडिओ पुरो करताले दुबयांत एक रेडिओ स्पायस म्हणून मिस्टर लुवीस म्हणून एक लागलो ताणें म्हाका थंय काणयलें ती एक 4-5 वर्सां काम केली ते आनी केली इंडस्ट्रीची वळख जाली मागीर ते इंडस्ट्री सोडताना म्हाका एकला फ्रेंडान सजेस्ट केलें तूं इतलो बरो रेडिओन तुज्यार जाय कोंकणीन काल्याक रेडिओ स्टार्ट करना म्हणून सो वॉल्टर नंदेड परत पाटी गेलो तो म्हणून अरुण म्हाका रेडिओचें कांय करतना तूं समज जाल्यार तूं धर म्हणून म्हज्या हातान ऑप्शन दिलें आजुनी हांव पळयत आसा प्रॉफिटेबल एक बिझनेस करेन चिंतलें तर कोंकणीन चड प्रॉफिट कांय करूंक जायना इट्स रनिंग ऑन इट्स ओन कम्युनिटी सर्वीस बरी रेडिओ दायजी व्हड चलोवन आसा त्या देखून हांव घटाक जालो म्हाका एक आरजे जाय आलो कोणी आरजे म्हणून आरजेंक पुरो ट्रेन करतालो आय एम ट्रेनर फॉर आरजेस म्हाका कशें ट्रेन करचें काल करचें तें म्हाका त्या देखून म्हाका उलोवणें सर आगार येता तांकां ट्रेन करून हांव तो एक मास्टर जालो तांचो सो टिचर्स आर द स्टुडंट्स ऑलवेज दे लर्न अ लॉट बेगीन तशें हांव शिकलो आर्जिंग शिकून आर्जिंग ट्रेन करतना सावंड इंजिनियर जालो कितले उलयचे कशें पॉज दिवचे कशें नुआन्सेस कशें कॉमेडी करचे काल ओपनिंग लायन्स आसीचे कितें बोर करनाचो तें पुरो शिकून जावन हांव कोंकणी एक रेडिओक एकलो जॉकी जाय सुमार CV धाडली ऑडी धाडली कोणाचें लायक जायनातलें मागीर एक दीस हांवें सुरू केलें सरांक नमस्कार हांव घटाकार म्हणून ओके 1 minute आय वूड लायक टू स्टॉप सगळ्यांनी CV धाडले लायक जावनात रिजन काले
ओय मोगाच्यानो हांव तुमचो MC बरोबर उलयल्यार जायना न्ही ओय मोगाच्यानो हांव तुमचो मोगाच्यानो कोण तें मोगाच्यानो फर्स्ट वर्ड म्हणनाचो ते एक हांव तुमचो मोगाचो इश्ट न्ही हॅलो गायज वेलकम टू माय चॅनल गायज वेलकम टू माय चॅनल काय म्हणनाका सीधा येयात हांव आजकाल सर्वांक नमस्कार हांव घटाघरा म्हणचे रावयला अनलेस लास्टाक जाय जाल्यार सीधा आयचो दीस कसो आसा म्हळ्यार बारी बरं वाटेर येतना पावस आलो पावस येतना बाईक आयलं निसरलो पडलो मुखार पळयतना कोण से बा आदलो मनीस एकलो म्हणलं हळय कॅप्चर केलंय मग स्टोरी क्वेश्चन आन्सर पुरं दिलंय विदिन 10 सेकंड तूं 10 मिनटां वय मगाच्या नांव तुमचो इश्ट आनी दोस्त तुमचो MC ते व्हडलो केस्त म्हळ्यार तें बरं जायना फाल्यां आसा कारकोळचें फेस्त जावंक जाय तुमकां ग्रेस्त सबस्क्रायब टू माय चॅनल बट आतां काले गोत्ते प्रॉब्लेम जाला काले गोत्ते ये म्हाका तुका पुरा गोत्ता आसा पूण आमच्या लोकांक हाचे विशीं अवेअरनेस ना देखो ते MC जावन दी उरले कोणी जावन हॅलो गाईस म्हणचे रावयात फर्स्ट हॅलो गाईस वेलकम टू माय चॅनल नाका 1000 रील पळयतना दुसरे म्हणटात हॅलो गाईस तुमच्या कितें एक नाका ओके रेड्यूज इट सी द टॉपिकाक येयात सब्जेक्ट उलयचे पयलीं तुमकां गंभीर नॉलेज आसली आमचे काले गोत्ते आमचे मांड्या प्रास मुंडा सोड जाता थोडे करेक्ट यू आर रायट सो तोल्या मस्त जाल्यात इंटरनेट हॅज गिवन फ्रीडम टू एवरीवन तुमकां कारें करीत आतां शेण खंयचें बकरी खंयचें कळना शेणाची बकरी तूं म्हणटात बकरी शेणच जाला ते दोनूय बरसून खावची आसात